गोंय आता गुन्यांवकारी घडणुकांच्या जाळ्यांत घुसपुपाक लागला। दिसान दीस अशा तरेच्यो घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्यात। खून, चोरी, अत्याचार आणि आता अपहरण। शुक्रारा राती सुकळवाडा कोरगांव वाठारांतल्या पुलीस कॉन्स्टेबल वेंगुर्लेकारांच्या घरांत घुसून ताच्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न जालो। घरांत भितर एप्पल खावपाक बशिल्ल्या ह्या भुरग्याक हेल्मेट घालून आयिल्ल्या एका अनवळख्यान उबारून व्हेलो। मात घरांत आशिल्ल्या त्या भुरग्याच्या आज्यान हुशारकायेन रोखडोच ताचो फाटलाव करून हेर थळावे एकठांय केले आणि आपल्या नातवाक ताचे तावडेत सून सोडयलो। थळाव्यांच्या मजतीने अपहरणाचो यत्न करपी एकल्याक पुलिशेच्या ताब्यात दिला, मात दुचाकीचेर आशिल्ल्या दुसऱ्यान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। पेडणे पुलीस ह्या पुराय घडणुकेचो तपास करतात। आम तेका एप्पल कापून दिलो बारीक पीस करून, तो सोप्यार पासून खातालो आणि ते मोबाईल दिल्लो तो मातसो गेम ह्या बघता, तो मोबायलाचे पिक्चर आणि तो खाता उमेदीन। आणि सायडीकाच मी मातशी झाडी सारून मारी, झाडू आसली म्हाज्या हाती। कोण एकटो इलो रस्त्या वयरसून काय खबर ना म्हाका, दार आमचे ओपन आसले। इलो तेका उखल्लो, तोंड कडेन धरले, पोटा कडेन धरलो आणि चलत रावलो हेल्मेट घालून आनी रेनकोटा सकट। मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो। गेटी कडेन फुडें पावतकच तिचे 2-3 सायडीचे मुगडे मारले। मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक दवरल्यान तेणी। आणि त्या भुरग्या मी उखलून रावले, आरडत रावलो, अरे धरा रे तेका म्हणा। तो पुढे गेलो आणि कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो, गाडयेर बसता बसता कोणी तरी पब्लिकान तेका असो ओडलो आणि तो एकटो मेळ्ळो आणि तो दुसरो रायडर पळालो। अरे बाबा, भितर घरान कोण तरी इलो, हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान पुशी आसलो आणि हाका घेवन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एप्पल खाता जो कोणी इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखल्लो, तो घेवन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू, तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवन येले। त्यांच्यानी घर धरलो मातसो गावलो, लोकलान सगळ्यांनी तेका धरले। कोरगांव सुकळेवाड्याचेर आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल पाळेवाड्या म्हणटा पळय थंयसर कमलेश वेंगुर्लेकर, त्याचो 1.5 वर्साचो पूत ताका घरांत घुसून 2 अज्ञात व्यक्तींनी घरांत घुसून ताका किडनॅप करून घेवन धांवताले। त्या टायमाचेर ताचो आजो सतर्क आसलो, ताणें घरांत म्हणजे भितर त्याच्या हॉलान उखलून ताका घेवन वयताले। आजो सतर्क आसल्यामुळे आजो धांवन भायर वचून ते मोटरसायकल जो चलयतालो रायडर ताका घट धरून त्या भुरग्याक काडून घेतलो। रायडर म्हाका दिसता तसोच पळलो। दुसरो जो आसलो फाटल्यान जो घेवन बसलेलो पळय ताका थंयसरले बाकीचे मागीर ताणें आज्यान घट धरून बाकीचे थंयसरले जे शेजारी आसले हे धांवन येवन घट धरून ताका पुलिशेच्या सुवाधीन केले। सांगपाचें तात्पर्य इतलें की आज पर्यंत आमी गोंयांत आयकताले की चेन स्नॅचिंग, मंगळसूत्र मारलें, एखादे समजा अज्ञात हेचेर रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंगाच्यो खूब गोश्टी आमी आयकलेल्यो, मंगळसूत्र वगैरे मारले म्हणून। आयज गोंयांत ते सुद्दां कोरगांव सारक्या गांवांत घरांत घुसून जर भुरग्यांक व्हरपाक लागले, उखलून व्हरपाक लागले, अशे जर किडनॅप केसीस जावपाक लागले जाल्यार सतर्क तरी म्हणून कशें रावप आमी। आनी तो सुद्दां एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलून व्हरता तेन्ना हेच्या सारक्यान दुसऱ्या म्हाका दिसता आमी सतर्क रावपाक आनी खंयचे म्हणजे आमी जेन्ना आमकां मिरयतात की आमी स्वता चौकीदार म्हणून, त्या वेळाचेर अश्यो जर इन्सिडंट घडपाक लागले गोंया सारक्या एका म्हणजे शांतीप्रिय हेतून, जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिझास्टर्स। निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।